अधिकार दिल्लो आसात। आणि एक गोष्ट बाबासाहेब आंबेडकर सदांच म्हणटा, हेजेर टिकाय म्हजेरूच जाल्ली आशिल्ली, त्या म्हणल्यारूच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगता, तुम्ही जसो भोंवता पळय न्ही, जशे तुम्ही कपडे घालता ताजेर तुमची सगळ्यांची वळख आसता। एक वेळ असो आशिल्लो की ब्रँडेड कपडे घालपाकूच जाय आशिल्ले ना, पूण जे कपडे घालतात ते धुवन इस्त्री करून घालप त्या मनशाची प्रभाव, त्या मनशाचे चलणे, त्या मनशाचे उलोवप हेजे वयल्यान मनीस सिद्ध जाता। आणि म्हणूनच त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पेहराव तुम्ही पळयात, सूट बुटांनी आसात। आज ती परिस्थिती ना, पूण जे जे कार्यक्रमाक आमी वतले त्या कार्यक्रमाक अप टू डेट वचप आणि वताय बी हेका म्हाका अभिमान आसा। आज आमचो राजेश बाब परवार हांगसर आसा, ताजेर बरोचसो अन्याय जाल्लो आसा, सातत्यान आमी फॉलोअप करतात। आज हो भुरगो गॅजेटेड ऑफिसर जातलो, पूण तो गॅजेटेड ऑफिसर जाल्लो बरेचशा जाणांक नाका, कारण आमी कितें ह्या लोकांक सर म्हणपाचे अशी तरेची परिस्थिती आज बरीचशी चर्चेन भितर आसा। आणि हे जावपाक जायना म्हणून हांव पोटतिडकीन आणि म्हणून हांव उघडपणान म्हजे मत व्यक्त करता, कारण त्याच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्लो अधिकार। आणि हांव असो भेदडक उलयता म्हणून मागीर असंस्कृत शब्द, संस्कार नाशिल्लो मनीस, ह्या संस्कार हेणीन बिणीन देणारे म्हाका कोणाची गरज ना। म्हज्या प्रियोचे आणि संपूर्ण गोंयचे लोकांनी गोविंद गावडे म्हळ्यार कितें व्यक्तिमत्व आसा ते खबर आसा। आणि म्हणून त्या लोकांक हांव सांगपाक शकता की सुधीर सुक्त पुस्तक वाचचें आणि नंतर जो कसो अन्याय जाल्लो अरे तोच मनीस उलोवपाक शकतलो, ज्या मनशान सगळें सोशिल्लें आसा, भोगिल्लें आहा। आणि ज्या मनशान आज हाल अपेश्ट सोशिल्ले आसात, कोण सांगता म्हणून हांव कोणाक म्हगेले स्वभाव बीन आहा तो बदलुपाचे हांव तयारीत ना। आणि त्याच स्वभावाक लागूनच लोक प्रभावित जावन म्हजे कडेन आज लागीं आयिल्ले आसात। तोच घरोचो, तोच प्रेम, तसोच मोग आमी आमच्या एकामेकाबरोबर रावया, खंबीरपणान रावया। आणि ज्या लोकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुलेचेर जाणीनात शेण मारलेलें आशिल्लें, ज्या लोकांक शिक्षणाची गंगा शाळेच्या माध्यमांतल्यान आमकां शिकून आज मोठे केल्ले आसात, त्या लोकांक आज परत विचारसरणी हाडपाक जायना। अशे तरेचे वृत्तीचे लोक, सूर्याजी पिसाळ सारखे लोक अजूनही भोंवतात, त्या लोकांपासून सावध रावचे होच इशारो आजच्या ह्या 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमित्तान आज आमी मनोया। आणि अशा ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक तुमची सगळ्यांची उपस्थिती ही प्रार्थनीय आसा। हांव इतलेंच म्हणटलो, ज्यो समस्या आसात त्यो तुमी मांडटात। म्हजे कार्यकर्त्यांनी म्हजे खातीर खूब तेंको दिलो, आपल्या स्वताचे पेट्रोल, स्वताचो खर्च आणि स्वताचो सगळ्याच मोठे म्हणल्यार वेळ